मडगांव फायर स्टेशन रिइन्फोर्समेंट आम्ही मागलो क्लोज बाय फायर स्टेशन वेर्ना कुचेरे इवन पोंडा इवन हेडक्वॉर्टर एंड हांव फायर फायटींग कालसान आतां चालू आहा आमी अरावंड 1,60,000 उदक ऑलरेडी मारलेलें आहा आनी आतां कंटिन्यू आहा उदक मारपाचें कंटिन्यू आहा कित्याक स्मोक मिनिट जायत आसता आनी ताका कंट्रोल करपाक मेन म्हणटा तें कॅपिंग करूंक जाय कॅपिंग करपाचें तेणी काल थोडें केल्लें काल राती 12 म्हळ्यार बंद केलें कॅपिंग करपाक 24 कितें अरावंड 24 to 28 कितें तेणी पिकअप हाडून मारल्या आनी तें एक्सकावेटर घेवन थोडें कॅपिंग केलां आनी आजून आतां बेगीन येयलो जाल्यार बेगीन जावपाचें तें राती चाललो जाता कित्याक माती मेळोंक ना तांकां मातीचे प्रॉब्लेम आहा आजून सांगलेलें सकाळीं 5 स्टार्ट करया म्हणून म्हळ्यार आजून येवंक ना ते आजून कॅपिंग करून माती हाडूंक ना आनी आमचें फायर फायटींग चालू आहा इवन आमची एरिया लेडर प्लॅटफॉर्म हिंगा हाडलेली आहा तेणी फायर फायटींग केलें वयर सावन प्लांटा मुखार सावन कित्याक आनी आमी वयर आहा त्या प्लांटा हे मेन आतां ही प्लेस ते सायडीन ही आतां गार्बेज एकठांय केल्ली आहा ती हे प्लेसीचेर सगळो उच पेटलो आतां वयले सायडीन आनी स्मोक मिनिट जायत आसता ही स्मोक आतां हें करता जाल्यार फकत आमी उदक मारीक आहा ताका आतां कॅपिंगूच करपाचें उरलां लास्ट सो द कॅपिंग इज द ओन्ली सोल्युशन लास्ट टायम आमी केल्लें लास्ट टायम सगळें कॅपिंग करून केल्लें आतां तेंचें मातशें डिले जालें 21 दिसान काबार जावपाचें एक्चुअली सो आयज कॅपिंग स्टार्ट केलें जाल्यार आज कॅपिंग स्टार्ट केलें जाल्यार बेगीन तेंचे फास्ट 2 एक्सकावेटर जावं तांकां एकूय एक्सकावेटर घेवन ते हिंगा काम करता आनी माती तेंची फास्ट येना आनी माती तितली हाडूंक ना तेणी अजून माती फास्ट जाल्ली जाल्यार ते काल रात 12-1 म्हळ्यार काम कंप्लीट जावपाचें इतले मजगतीं मडगांव पालिकेन सोनसड्यार तात्पुरते डंप सेग्रिगेशन स्टोरेज आनी गार्बेज ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर 5,000 स्क्वेअर मीटर जमीन सोदल्या थंय बॅरिकेड्स घालतले 7 दिसां भितर 1 कोटी रुपया जमा करचे म्हूण हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या ह्या पयशांनी बॅरिकेड्स घालपाचे आनी बाकीचें काम जातलें गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो MD संयोजक अधिकारी म्हूण काम पळयतलो कोर्टान फुडले सुनावणे मेरेन 20 डिसेंबर मेरेन ताका स्टेटस रिपोर्ट दिवंक सांगला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट